नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश बामणकर. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. आगोंदा कारा शिरमळ वाठारांत न्हिदिल्ले कडेन 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक आयले मरण. श्वास घेवपाक त्रास जाल्ल्यान मरण आयला असो अदमास काणकोण पुलिसांनी केला व्यक्त. दाबोळे चोरांनी फोडली 5 घरां, सुमार 20,000 रोकड आणि 6 लाख रुपयांचे फारयले भांगर. फुडलो तपास चालू. पिसुर्ले मिना खण वाठारांतल्या झाडांक उजो लावपाचे प्रकार. नवो मायनिंग सीझन सुरू जाताना अडचणी येवच्यो न्हय म्हणून लायला उजो. राजेंद्र केरकाराचो आरोप. कोनाडी कोरगांव देंवतेर बेरेस्तारा राती टेम्पोचो अपघात. टेम्पोत आशिल्ले अंडरग्राउंड केबलिंगाचे 12 जण कामगार. दुखापत जाल्ल्या कामगारांक 108 आपोवन हॉस्पिटलांत केला भरती. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबाचो मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान पावले गोंयांत. लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारे विशीं आमदारांकडल्यान घेतलो आढावो. मुख्यमंत्र्यान दिल्ले 31 मेची डेडलायन पुराय करपाक स्मार्ट सिटीच्या कामांक वैयक्तीक डेडलायन. 75% कामां पुराय. 31 मे मेरेन पणजे स्मार्ट करप आव्हानच म्हणटा स्मार्ट सिटीचो MD संजीत रॉड्रिग्स. आणि आतां खबरो विस्तारांत. आगोंदा कारा शिरमळ हांगासर दुर्दैवी घडणूक घडली. 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक न्हिदिल्ले कडेन मरण आयलें. पुजारी घराब्यान काणकोण पुलिसांक दिल्ले म्हायती प्रमाण बेरेस्तारा राती आवयन भुरग्याक दूद दिवन न्हिदयल्लो. सकाळी कांयच हालचाल ना ती पळोवन भुरग्याक उठोवपाचो यत्न केलो. उपरांत ताका काणकोण सरकारी हॉस्पिटलांत व्हरून दोतोराक दाखयलो. दोतोरान मृत घोशीत केले. काणकोण पुलिसांनी पंचनामो करून फुडल्या तपासणे खातीर भुरग्याची कूड मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या. श्वास घेवपाक त्रास जाल्ल्यान भुरग्याक मरण आयला आसूं येता असो अदमास पुलिसांनी व्यक्त केला. आगोंदा काराशीर मळार काल राती एक दुखद घडणूक घडली. 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक न्हिदले कडेन मरण आयलें. रातच्या वेळार आवयन ताका दूद दिवन न्हिदयल्लो. पूण जेन्ना सकाळीं उठल्या उपरांत भुरग्याची हालचाल ना तें पळोवन आवयन ताका उठोवपाचो यत्न केलो. पूण जेन्ना उठना तेन्ना पुजारी घराब्यान ताका काणकोण हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी दोतोरान तपासणी केल्या उपरांत त्या भुरग्याक मरण आयला अशें घोशीत केलें. आनी जेन्ना काणकोण पुलिसांक ही म्हायती मेळ्ळे उपरांत तांच्यांनी येवन घटनाथळार पंचनामो केलो आनी उपरांत ह्या फुडल्या तपासा खातीर ही जी कूड आसा ती मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडलेली आसा. आनी तशेंच पुलिसांनी अदमास लायला की त्या भुरग्याक श्वास घेवपाक त्रास जाल्ल्यान मरण आयला आसूं येता असो तांच्यांनी अदमास लायलेलो आसा. आतां जो फुडलो अपडेट आसा तो आमी तुमकां मुखार दितले. गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर. दाबोळे वेल्स जंक्शनाच्या फाटल्यान आशिल्ली 5 घरां आणि मिठाय तयार करपाचो गुदांव चोरांनी फोडलो. एका घरांतल्यान 20,000ची रोकड, सुमार 6 लाखांचे भांगर फारयल्याचो अदमास आसा. घरांत कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरान हो चोरयेचो डाव साधलो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. हालीं तेंपार गोंयांत चोरयाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. बिरेस्तारा राती दाबोळे वेल्स जंक्शनाच्या फाटल्यान आशिल्ली 5 घरां आनी एक मिठाईचो गुदांव चोरांनी फोडलो. 5 घरांतल्यान मेळून आतां मेरेन 20,000ची रोकड आनी 6 लाख रुपयाचे भांगर फारयल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. घरांत कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरांनी हो चोरयेचो डाव साधलो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. सकाळी आम्ही काय दार लोक मोडलो ते आम्ही काय पळोवंक ना. मागीर आतां 8:30 9 सुमार आमी दार लोक मोडलो ते पयले आमी लोकांले पयले पळोवंक गेलो. तेच्या लोकांले दोन आमी हे जालें. हांव घरा कडेन येता चोयलें जाल्यार लोक मोडलो आहा हिंगा. आमी रातची 1 लेगून आमी वॉकिंगाक वचोन बायलां भुरगीं सगळीं आमी भोंवताय रात लेगून. आनी हेजे पयलीं केन्ना आमकां हिंगा कांय जावंक ना. हे फर्स्ट टायम आमकां हें घडूंक लागलें. हे भशेन जावपाक लागलें. पूण तुमी शेजाऱ्याक सायडीन जागे आसतना सुद्दां चोरी जाली? ना तेशें आमी न्हिदलो आसले. 1 लेगून आमी कितें भोंवताय आमी न्हिदताय. ओके. अशें न्हिदपा सुणे बिणे रातचे बोगताय हें करताय म्हणून आमी कितें सुणे आहाय चल आसूं मागीर रावताय. आतां सुण्या रातचे बोगले हें केलें पण आमी उठूंक ना. भायर आमी उठून केन्ना येवन पळयताय आमी कितें जाता आमच्या वाड्यान कितें जाता पळयताय आमी येवन. आवाज कितें येवना आमकां. आनी आमी ती कवर मागीर आमकां येयले आमी. ते पयलीं तो 2 घर जाले पयलीं. थिंग पयलीं गेले आमी. मागीर बेश्टे आमी रावणा येयलो तो आंपलो आनी ते वयर आहा तो आंपलो तेमचे चोरी जाला सेम. आलमारी फोडला दार फोडलो. थिंग गेले थिंगासून पळयताले हिंगा जालें. मागीर चवथो आनी मुखार गेलो थिंगा 5 स्वत्याच्या घरान.
3 घरांक काय नासले, 2 घरांक चड आसले. पूण पात्रांव म्हाका सांग, घरात तेकून कोण आहा न्हू? सगळं टेकून हवाय. म्हणजे आवाज बी काय येवंक ना? काय होणार? अशें काय ना. आयतल्या पंपाक गेल्यार रातचे 12 2 भायर आसता. पयलीं पंपाय काम केलें आमी पयर 2 पर्यंत काम सगळें आसलें. अशें काय जायना. खुर्ची सगळे आतां सगळे गाडी भायर आसता. कितें जायना. अजून असले कंप्लेंट काय येवना हिंगा. डेली आमगे हिंगा सोणे बुकता म्हणून आमी उठना आसले आमी. आता राती बुको लागले आमी उठूंक ना सोणे बुकता. आता रातचे कितें जाता म्हणून आमकां कितें खबर पूण काय. तुम्ही रातचे 1.5-2 म्हणून जागे आले? 1-1.5 म्हणून असतायच आमी. 12:30 भायर आसले आमी. वॉकिंग आसता. हय, 3-4 भितरूच पळय. न्हिदे बारबर हय. आमकां तेका डावट येतलो तो 3-4 भितरूच. पूण फक्त जी लॉक केली तीच घरा फोडला? लॉक केला तेच डावट पावर कितें आहा, काल 3-4 दीस जाले आतां. तो विचारपा येता, भीक मागपा येता कोण तरी. हा. अशें न्यू 2-3 जण येयल्ले. वो उसका एक सिंबल हमारे को क्या लगा, वो रोटी पूछ रहा था, हर घर में रोटी पूछा हुआ है, जवाब आया दिया, था हाँ, मांगने कि- के लिए। हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि उसने ही नजर रखी है और अपने ज्ञान को ऐसा कुछ बताया रहेगा, खाने के लिए खाना पूछ रहा था वो। अराउंड कितना घर है ये कॉलोनी में? और यहाँ पे कुछ एक 30-40 घर रहेगा। हे ताणी 14 ते 14 आणि ते नाही, वर line कमी. अराउंड 70 घर आसतले. 70 सगळं तिकून आहा घरा? हिंगाय 14 आहा, हे 14 आमगेले. और यहाँ पे दोन सब घर. काम करने वाला हिंगाय लोग का हैं। अराउंड 70 आसतले हिंगात. हय. ते सोडून त्या साईड सोडून 70 आसतले. आता हे 70 घरान फक्त 5 पाच घराची घरां लॉक जाता. आली तीच ओपन केला. सो समबडी नोज व्हेरी वेल कोणतरी ना म्हाका अशें दिसता कोण मागपा येता पळय तो सगळे घरात धाडयतालो. बाबा म्हाका कितें आसलें ती कोण न्हिदले आसले दनपार येयल्लो तो. एक्झॅक्ट आरतले 3 अशें कितें येयल्लो तो. आनी थोडे दिसान न्हिदता न्हू तें धाड बरोवन बाबा कितें म्हाका आसलें जेवपाक दी, पयशे दी अशें करतालो. मागीर तें कळलें समज घरान कोण ना समज. म्हाका अशें डावट दिसता अशें. नहीं 2 दिन के लिए गांव गया था, 4 दिन के लिए। तो सुबह आते ही देखा तो लॉक टूटा है। तो बेडरूम में मैंने लॉक डाला था, तो बेडरूम का भी लॉक टूटा, अंदर देखा तो पूरा ये हुआ था। क्या लिखी गया? हाँ, सोना लेके गए? गोल्ड लेके गया, 11 तोला गोल्ड है और 20,000 कैश है, वो चोरी हुआ है। तेरे को भी मालूम पड़ा था? हाँ, सुबह मैं आया था ना गाँव गया था ना मैं। हाँ। सुबह आके देखा तो लॉक टूटा है अंदर का, बेडरूम का और बाहर का। अंदाज कितने का नुकसान है सवार रहेगा? हाँ, 1-7 लाख का नुकसान हुआ है। अभी आप क्या मांग रहे हो? हाँ, अभी पुलिस से मैंने वो कुछ मोबाइल टावर से कुछ लेके गया और डॉग लेके आया हुआ है। इंक्वायरी किया, पुलिस को मैंने बताया सर से। अभी कंप्लेन दे दी आपने? कंप्लेंट अभी लिखा नहीं हम लोग ने। अभी साहब लोग आएगा, पूरा इंक्वायरी करेगा, वो आके देखेगा, तो बाद में इसके बाद लिखेगा कंप्लेंट क्या है पुलिस की तरफ से। आयज ऑल्टो दाबोले हांगा वालीस जंक्शन आसा त्या फाटल्यान एक 100 घरां चोरलेली आसा आनी ते 100 घरां भितर अशी थोडी घरां आसा तितून कॅश तशें गोल्ड तेंच्यांनी जे रॉबर्सान हांगा चोरले जे लोक हांगाले आहा ते म्हणटा की ही चोरी ते 3 ते 4 हेच्या भितर जाल्लेली आसतली कित्याक ते सदीत खंय लोक हांगाले भायर आसता आनी जे आमकां आनी एक इन्फॉर्मेशन गावली की एक घरांतले एक 20,000 कॅश तशेंच 11 ग्रॅम्स गोल्ड चोरी जाल्लेले आसा आनी पुलीस स्पॉटार आसा आनी फुडलो तपास हांगाले वास्को पुलीस स्टेशन करता वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम टीव्ही. पिसुर्ले 70 मिना खण वाठारांतल्या झाडांक उजो लावपाच्यो घडणुके घडल्यात. आता नव्यान मायनिंग सीझन सुरू जावपाचो आसा देखून हो मुद्दाम लायिल्लो उजो म्हणून राजेंद्र केरकराचो आरोप आसा. सध्या आगी लावपाचे प्रकार जे आसा ते परते सुरू जाल्ले आसा आनी पिसुर्ले हांगासर हेतू पुरस्पर कोणी तरी आग लायलेली आसा आनी थंयसर जे प्लांटेशन आसा ते प्लांटेशन खण कंपनी जे आसा तेंच्यांनी केल्लेले आसा. आता सध्या गोंयान लिजीस जे आसा मायनिंग लिजीस ते ओपन जावपाचे आसा आनी तेच्या खातीर खाण वेवसाय परतो सुरू करपा खातीर तेका अडचणी येवच्यो न्हू म्हणून जे प्लांटेशन आसा त्या वाठारांत ते जावपाचे प्रकार जे आसा ते सुरू जाल्ले आसा आनी त्याच पद्दतीन पिसुर्ले 70 हांगासर जो मिना खणीचो वाठार आसा त्या वाठारान काल सांजे मोठ्या प्रमाणान प्लांटेशनांक आग लागली आणि ही आग जी आसा ही निसर्ग निर्मित ना ती पुराय तरेन मनुष्य निर्मित आग आसा आणि त्या आगीन बरेच जे प्लांटेशन आसा ते नष्ट जाल्ले आसा. हे प्लांटेशन मिना खणीच्या कंपन्यांनी केल्ले पूण कशें आसा की हे सगळे जर कापताले किंवा थंयच्यान ते काडटाले जाल्यार तेच्या खातीर रितसर परवानगी घेवपाची गरज आसता पूण अशें न करता कांय जाण जे आसा ते मुद्दम अशे आगी लावपाचे प्रकार करीत आसा. 70 गेल्या वर्सा मोठ्या प्रमाणात जंगलाक आगी लागलेल्यो आणि त्याचो हो एक प्रकार जो आसा तो प्लांटेशनांक आगी लावपाचो आता 70 इतल्या पिसुर्ले हांगासर सुरू जाल्लो आसा.
कोनाडी कोरगांव देवतेर बेरेस्तारा राती हरमल सावन पेडणेच्या दिशेन येवपी महिंद्रा टेम्पोचो अपघात जालो. ड्रायव्हराचो ताबो गेल्ल्यान ही घडणूक घडली. अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम करपी 12 जाण कामगार ह्या टेम्पोन आशिल्ले. दुखापत जाल्ल्या कामगारांक 108 आफोवन हॉस्पिटलांत भरती केला. हरमल ते पेडणे रस्त्यार आमी कोरगांवांतल्या कोनाड वाठारांत आसा. कोनाडची देंवती ही सुमार न्ही अर्दो किलोमिटर सुमार 1 किलोमिटर मातशें कमी आहा सारकी. आनी हे देंवतेर सगळीं वलतां आहात. आनी हे वलतार कितें थंय एक्चुअली न्ही संरक्षक वंट जाय थंय खुबश्या जाग्यार बांदल्यात म्हटल्यार ते बांदल्यात ते खंय बांदल्यात ते सरळ हेका बांदल्यात. वलताक गाडी बी भायर वयता न्ही आनी हे चडशे गाडयो अशेंच पडल्यात. ही आतां ही पडल्या सबंद देंवती सोंपांक आयल्यात थंय गाडी ही पडल्या. ही ह्या गाडयेन आसले कोण हे महिंद्राची पिकअप ही आहा ती भितून लेबर आहात. भितून लेबर अंडरग्राउंड केबल व्हरतात ते काम करपी लेबर सगळे. आनी ते व्हरताना त्याचो कंट्रोल गेलो राती 11:30 वरांच्या सुमाराक आनी ती गाडी सकयल पडल्या. आनी तातूंत सुमार 13 जाण हे जाल्यात इंजर्ड जाल्यात भितूंतल्यान. तांकां राती 108 गाडयेनसून हॉस्पिटलांत व्हेल्यात आनी थंय तांचेर उपचार सुरू आसात. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबाचो मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान बेरेस्तारा राती गोंया पावले. मोपा विमानतळाचेर गोंयच्या आपाच्या फुडाऱ्यांनी तशेंच आमदारांनी केजरीवालाक येवकार दिलो. येवपी लोकसभा वेंचणुकेची तयारी कशी चालू आसा ह्या विशीं आपाच्या आमदारांकडल्यान आढावो घेतलो. तशेंच दर एका मतदारसंघात वचून मुख्यमंत्री केजरीवाल लोकां वांगडा संवाद सादतले अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. लोकसभा वेंचणूक बेगिनाच जावपाची आसा आनी प्रत्येक पार्टींची जी तयारी आसा ती चालूच आसा. त्याच प्रमाणे काल राती 8 वरांचेर पंजाब सीएम भगवत सिंग आनी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हांच्यांनी गोंयांत दौरो केलो आनी आपले जे आमदार आसा तांचे वांगडा आनी व्हॉलंटियर्स तांचे वांगडा रिव्यू मिटींग घेतली आनी लोकसभेक कशें काम करपाक जाय, कशी तांची तयारी आसपाक जाय आनी कशी तांची तयारी चल्ल्या हाचेर तांच्यांनी मिटींग घेतली. त्याच बरोबर आयज ते बेनावलीम आनी वेळी जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तातूंत तांचे जे आमदार आसा त्या आमदारा बरोबर कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते भोंवतले, लोकां कडेन उलयतले, लोकां कडल्यान जाणून घेतले की तांकां कितें जाय, कितली कामां तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यात. जाल्यार आयज आनी फाल्यां हे जे पंजाब सीएम आनी दिल्ली सीएम गोंयांत आसात आनी तांच्या व्हॉलंटियर्स आनी तांचे जे आमदार आसात तांचे बरोबर तांची मिटींग जातली. जाल्यार लोकसभे खातीर कशें काम करपाक जाय आनी कशी तयारी चल्ल्या हाचेर मिटींग घेवपाक, हाचे बद्दल उलोवपाक पंजाब सीएम आनी दिल्ली सीएम गोंयांत आयिल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर. स्मार्ट सिटीच्या प्रत्येक रस्ते आणि सिवेरेजीच्या कामाक एक वैयक्तीक डेडलायन दिलेली आसा. दिल्ल्या वेळे भितून ही कामां पुराय करून मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या 31 मेच्या डेडलायनी भितून पणजेक स्मार्ट करपाचो आमचो यत्न चल्ला. आतां मेरेन 75% स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्यात. 31 मे मेरेन 100% काम पुराय करप हे एक व्हडलें आव्हानच, स्मार्ट सिटीचो वेवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिक्सान सांगलें. 2015 स्मार्ट सिटी येवजणे अंतर्गत पणजेची उदरगत सुरू जाली. आता आमी 2024 आसात. बट 8 वर्सां उपरांत फक्त 73% कामां पुराय जाल्यात. स्मार्ट सिटीच्या एमडीन दाखयिल्ली आंकडेवारी सांगता. पावस आनी पणजे फाटोफाट जावपी महोत्सवाक लागून कामाक आडखळ आयली. आता ह्या कामांनी नेट घेतला. जो मेरेन सिवरेज पायपलायन घालपाचें काम पुराय जायना तो मेरेन आमकां रस्ते चकचकीत करपाक मेळना. सिवरेजीची पायपलायन घालपाचें काम कासवा गतीन चल्ला देखून रस्त्याच्या कामाक कळाव जाला. शारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत चलिल्लें काम 31 जानेवारी पयलीं पुराय करपाची डेडलायन स्मार्ट सिटीन दिल्या, अशें संजीत रॉड्रिगेज हांणी सांगलें. 935 कोटीचे एकूण 35 प्रकल्प स्मार्ट सिटी अंतर्गत मंजूर. 404 कोटीचे एकूण 20 प्रकल्प पुराय. 531 कोटीचे एकूण 15 प्रकल्पाचे काम चल्लां. पणजे शारांतले 7000 मीटर रस्ते जावचे आसात दुरुस्त. 500 मीटर रस्त्याचे चल्ला काम, जाल्यार 580 मीटर रस्ते दुरुस्त. पणजे जुनांनी चल्ला सिवरेजीचें काम. 1040 मीटर रस्त्याचेर आजून घालपाची आसा सिवरेजीची लायन. चडशा सुवातेंचेर सिवरेजीचें काम पुराय. कांय सुवातेर आजून दिवपाचे आसा सिवरेजीचें कनेक्शन. कांय सुवातेर लायन घालपाक येतात आडमेळी. सिवरेजीची पायपलायन घालपा खातीर बंद आसतलो पुराय महात्मा गांधी मार्ग. 18 जूनाचेर वळयतले येरादारी. वन वे मार्ग दोनूय वटेच्यान येरादारी खातीर करतले उक्तो.
ह्या मार्गार लायन घालप तकली उडोवपाचें काम. 3665 मिटराची उदका पायपलायन तयार. 5055 मिटराचें काम पुराय जावपाचे वाटेर. 2380 मीटर लायटीचे केबल घालपाचें काम पुराय. 6340 मीटर लायटीचे केबलाचें चल्लां काम. 3280 मीटर गॅसीचे पायप तयार. 5440 मीटर गॅसीचे पायप घालपाचें काम उरलां. I have explained on what issues are being dealt with as far as completion of the project is concerned. I have made it extremely clear. The government wants to complete the mission, all projects, there are 30 projects, wants to complete the mission by 31st May. These are milestones which I have put because it is very easy to say that I will come out of the project on 31st May. People are not going to know anything by this deadline. Of course, this is the deadline of the government. I am bound by it. I want to give sub-deadlines, micro-deadlines, and micro-management has achieved quite a bit. So this micro-management at road level, stretch level, pavement level, manhole level, connection level is what is helping me. And I have broken down every road into segments. So I have given you deadlines, stretch-wise, road-wise. So 31st March, May deadline, 31st Jan deadline is on that stretch. So people are comforted. People know that there is light at the end of the tunnel. So the 31st May deadline of the mission is a broader deadline of the government. Mission is much larger than what I have spoken about. But I have told you, in this deadline, I have broken it down into many areas which I have spoken. I hope you get it. Let me complete the speech. It does not take much time. Again, commissioning of the line will be phase-wise. I just cannot connect every single manhole into this line. Commissioning does not affect the people. Existing line is on. Why are you harping on things which does not affect the people? What goes underground in sewage? I don't think you need to know. We will definitely make you aware of when we are commissioning. It is a happy day for us. But that will happen underground. A lot of services are going underground which people don't know. I want to address people's issues. That when I will complete it, when people will be relieved of this dust of the road closures, of barricades. These are issues before the people. I am sensitive to it. I want to close these issues. What is happening underground, I will let you know. Does not affect people. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर आणि समीप नार्वेकर. गोंयांत 2 म्हयन्यां पयलीं राष्ट्रीय खेळां सर्त दबाज्यान जाली. मात राष्ट्रीय खेळां सर्ती खातीर वापरिल्ल्या व्हॉलंटियर्सांचो पगार घालपाक थोडो कळाव जालो. देखून फेब्रुवारीचो म्हयनो सोंपच्या पयलीं व्हॉलंटियर्सांचो पगार घालतले अशी म्हायती खेळां मंत्री गोविंद गावडेन दिली. सरकाराचो पयसो खंय वचपाना बट व्हॉलंटियर्सांच्यो कांय गोश्टी तूं म्हणटा पळय द वे दे गॉट द एक्सपिरियन्स न्ही इट इज मच मोर बेटर देन वॉट दे आर गोइंग टू गेन इन टर्म्स ऑफ द मनी दॅट एक्सपिरियन्स काउंट्स कळ्ळें न्ही आनी हें सगळें कांय गोश्टी आमी तांकां हॉनर केल्या विथ द सर्टिफिकेट दॅट सर्टिफिकेट इज वॅलीड फॉर देर ब्रायटर प्रॉस्पेक्ट्स इन द नियर फ्युचर कळ्ळें न्ही आमचे कडेन अशे तरेचे आज 6 म्हयन्याच्यांनी सर्वीस दिल्ली आहा तांच्यान 2 अशे भुरगे दे हॅव नॉट टेकन द पेमेंट तांकां फक्त जाय आशिल्लें की आमकां नॅशनल गेम्साक काम करपाक 2 भुरगे आहा अशे भुरगे आहा दीस ऑल्सो हॅज टू बी हायलायटेड बट आमी कितें केलां आमी आमची जबाबदारी घेतला आमकां सिस्टमान ते पडले म्हणल्यार आमकां तांकां ते रिलीज करचें पडटा बट ड्युरींग द ऑफर लेटर जे आमी तांकां दिता आसतना तांच्यान आमकां सांगिल्लें आमकां पयशे नाका वी आर व्हॉलंटरी वॉन्टेड टू वर्क फॉर द नॅशनल गेम्स फॉर द ब्रायटर प्रॉस्पेक्ट्स कळ्ळें अशें आहा ही ऑपॉर्च्युनिटी ज्या व्हॉलंटियराक म्हाका दिसता फुडार मेळटली ना मेळटली हें देव जाणा म्हणजे गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी द वे दे हॅव गॉट द एक्सपिरियन्स न्ही
इट इज व्हेरी सर्टिफिकेट व्हॅलीड. साधारण कितले व्हॉलंटियर्स आशिल्ले? 3000 आमचे हे आशिल्ले हायर सेकंडरी आणि ते आशिल्ले, जाल्यार बाकीचे व्हॉलंटियर्स आशिल्ले. ऑलमोस्ट 4080 सुमार असे. 4080 ऑफिशियल्स भायलेच जे आशिल्ले ते आमचे 6000 विथ गोंयकार आशिल्ले ते आमगेले ऑलमोस्ट एक 600-700. वेन्यू कमांडंट आणि बाकी सगळे जे आशिल्ले पळय ते 600, जेंका आमी 200 आनी LDC घेतिल्ले डेटा टोटल आमगेले 500 to 600. दॅट इज ओनली फॉर लास्ट मुवमेंट ड्युरिंग द डे बिफोर द किक स्टार्ट ऑफ द नॅशनल गेम्स. बट ताजे पयलू हे व्हॉलंटियर्स बीन आशिल्ले पळय ते खूब आशिल्ले. आमचे A to Z मागीर कितें इन्फॉर्मेशन जाय कितें आहा आय कॅन गिव यू. फक्त म्हाजे कडेन म्हागे गाडयेनूच आसता ते इशू कांय ना. बट आय विल सी दॅट बाय फेब्रुवारी एंड सगळे पयशे क्लियर जाता. माटवे दाबोळे पेट्रोलियम पदार्थाक लागून बायो प्रदूषित जावपाच्या घडणुकेचो CBI वरवीं तपास करचो अशी मागणी समाज वावुरपी नारायण नायकान केला. कांय दिसां आदीं नारायण नायकान म्हायतीच्या अधिकारा खाला पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजा विशीं म्हायती मागिल्ली. त्या वेळार बायांच्या प्रदूषणा विशीं आपले कडेन कसलोच डेटा उपलब्ध नाशिल्ल्याची म्हायती मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी आनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लो अधिकाऱ्यान दिल्ली. आता हेजेर उजवाड घालता आसतना हांवें 13/12/2023 जो माटव्या दाबोली इन्सिडंट जाल्या नंतर ITIचेर डेप्युटी कलेक्टर जो STM वास्कोचो आसा तसोच मडगांवचो जो साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आहा ते कडेन इन्फॉर्मेशन मागलें रिगार्डींग हे ZWTLचे आनी जुवारी वेंचर जो अडानी वेंचर आहा पळय न्हू तेजेर तेंचे टाकयांची बद्दल तशेंच जी पायपलायन आसा पायपलायन मार्मागोवांतल्यान जी जुवारी नगर पावल्या तेजेर ज्यो मेन मुद्दे आशिल्ले पळय तेजेर इन्फॉर्मेशन मागलेलें. आता तेजेर इन्फॉर्मेशन मागलें ते हांव तुमकां 14 पॉयंट इन्फॉर्मेशन मागलेलें दोगां कडेन मागलेलें. एज द इन्फॉर्मेशन सॉट बाय द एप्लिकंट इज अवेलेबल इन युअर ऑफिस कोणा जाता तो ट्रान्सफर करता अंडर सेक्शन 6 ट्रान्सफर केलें तेणें कोणा कलेक्टराक केलें आनी तो सांगता हे इन्फॉर्मेशन जे तुवें कितले 14 पॉयंट मागल्या पळय न्हू ते कलेक्टरा कडेन आसा आपल्या कडेन कांयच ना. हें तेणें ट्रान्सफर केलें. आता तें ट्रान्सफर जाल्या नंतर म्हाका आतां कलेक्टरा कडेन जो जें इन्फॉर्मेशन गावला जो मॅजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आता हे सगळे जे पळय कितें पेट्रोलियमाचे म्हणजे कसले जो एक्सप्लोजनाचे आहा ते सगळे तेजे अंडर येता. आता तो म्हाका इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करता आसतना 14 पॉयंटाचेर एक लायनीन रिप्लाय दिता इन दीस रिगार्ड इट इज टू इन्फॉर्म यू दॅट द इन्फॉर्मेशन सॉट बाय यू इज नॉट एक्झिस्टन्स ऑर अवेलेबल इन दीस ऑफिस रिकॉर्ड. म्हणजे तेंचे कडेन त्याच्या ऑफिसा कडेन जे जुवारीचे पायपलायनीचे तशें टाकयो ज्यो कितली टाकी आसा पायपलायन कोणाल्या प्रॉपर्टीने गेल्या लँड एक्विशन जालां हे सगळे पॉयंट एक्सक्लुजन लायसन तो म्हणटा आपल्या कडेन कांयच ना तेजेर रिकॉर्ड ना. आता कांयच ना रिकॉर्ड आनी तेणें हांवें विचारलें बाबा तुमी तांकां कितले फाटी स्टॉप करपाक नोटीस काडले कितले फाटी चालू करपाक नोटीस काडले. आता जेन्ना CMान जो माटव्या दाबोली जो इन्सिडंट जालो पळय न्हू तेन्ना CMान मिडियाचेर क्लियर स्टेटमेंट दिल्लो आसा की आमी तांकां स्टॉप करपाक ऑर्डर दिल्ली आसा म्हणून. आता स्टॉप करपाची ऑर्डर कोण दिता CM दिना कलेक्टर दिता कित्याक कलेक्टराचें ज्युडिशियल येता. आता कलेक्टर जेन्ना CM सांगता म्हणजे CM हे वयल्या वयर वाऱ्याचेर सांगता आनी कलेक्टर रिप्लाय दिता आसतना आपल्या कडेन कांय ना म्हणटा नॉट एक्झिस्टंट आनी नॉट ऑन ऑफिस रिकॉर्ड म्हणजे तेणें केन्ना ऑर्डरच काडलेली ना स्टॉप करपाक नाजाल्यार चालू करपाक. भाजप सरकाराचे मंत्री आपल्याच फायद्याक लागून जाय तशी अमेंडमेंटां हाडटा आनी जमिनी हडप करतात. गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचो आरोप. हातूंत मुख्यमंत्री सामील आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. आयकयात. पूण आपल्या मंत्र्यांक कसो फायदो जावप आनी कशें लँड स्कॅम करप ताका लागून कितें अमेंडमेंट हाडटा आनी हें सरकार तांचे बरोबर आसा. नाव ह्या स्पेसिफीक केसीन जर आमी वचत जाल्यार 2022 सप्टेंबरान गॅजेट नोटिफिकेशनाचेर स्पेसिफिकली दीस पर्टिक्युलर लँड 400 स्क्वेअर मिटर्स हाचे गॅजेट नोटिफिकेशन जाता की this land is free for allotment. 2021 तो मंत्री ताजो शेअर होल्डर जाता त्या कोमनीदारीचो. 2023 वो मंत्री ह्या सरकारान कॅबिनेटच्या डिसिजनान आसा वेर दे गेट एन अमेंडमेंट टू द कोड. तो कितें म्हणून की बाबा अमेंडमेंट इज दॅट दे आर द शेअर होल्डर जे आसा तांचे चिल्ड्रन ऑफ द कंपोनंट ऑफ रिस्पेक्टिव्ह कोमनीदाद
तांकां तें अलॉट करपाक मेळटा म्हणून एक कायदो हाडटा. नोव्हेंबर 2023 ह्या मंत्र्याचो चलो एप्लिकेशन घालता सेईंग दॅट बाबा आपल्याकडे घर ना, आपल्याकडे जागो ना रावपाक, म्हणून आपल्याक तें अलॉट करचें. आणि एफिडेविटान फर्स्ट लायनूच वाचता, I say that I am a shareholder of Comunidad of Chikalim. Basically, father is the shareholder. I do not own any land of residence of my own. You are swearing in this, saying that आपल्याकडे जागो ना. So under that amendment आपल्याक जागो दिवचो. पूण पयले जाल्यार ताच्याकडे 3 ऑलरेडी प्लॉट आहा पयली, जे आता बाब कॅप्टनान दाखयले, ताच्याकडे ऑलरेडी ताच्या नावार 3 प्लॉट आसा. So this is a total corruption case. सप्टेंबरान तो एप्लिकेशन घालता आणि डिसेंबर 2023 28 डिसेंबर 2023 टू बी प्रिसाइज गॅजेट नोटिफिकेशन येता आणि ताका तो लँड अलॉट जाता अंडर गॅजेट नोटिफिकेशन डेटेड 28 डिसेंबर 2023. That land is allotted to Mackenzie Emmanuel Gudino. पण हाचो अर्थ कितें की आज साधारण गोंयकार, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार आज जो पिडीत आहा, जो एक सादें म्युटेशनाक जर वचत जाल्यार ताका वर्सांची वर्सां फावटी मारपा लायताय. आनी कसले तूं हाऊस टॅक्स रिसिप्ट मागपा वच, कितें रेजिडेंट सर्टिफिकेट मागपा वच, जो मेरेन पयशे दिना तो मेरेन तुका आज कांय मेळना. पूण हे मंत्र्यांच्या चल्यांक कशे जागे अलॉट करप, कसो कायदो एमेंड करप, हेच हे सरकार करता. सो दिस इज आय थिंक अ बिग स्कॅम. अमेंड करप कायदो, मंत्र्यांच्या चल्यांक, मंत्र्यांच्या फॅमिली मेंबर्सांक अलॉट करप आणि विकप. सो आय थिंक मुख्यमंत्री हातून इन्वॉल्व आसा, कित्याक मुख्यमंत्र्यानूच हो अमेंडमेंट तेन्ना कॅबिनेटान घातलो. आनी म्हाका दिसता असले मंत्री जे करप्शनान इन्वॉल्व आहा, जे आज बारीक सामान्य मनशांक गोंयकाराक पळय आज काबार करपाक उठल्या, म्हाका दिसलें असल्या मंत्र्यांक मुख्यमंत्र्यान पयलीं सॅक करपाक जाय. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.